आजच्या पत्रकार परिषदेक म्हजे बरोबर हांगा उपस्थित आमचे भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय महासचिव आणि आमचे गोयचे प्रभारी सी टी रवीजी, आमचे महाराष्ट्रातले आदले मुख्यमंत्री लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि गोयचे निवडणुकीचे आमचे प्रभारी माननीय देवेंद्रजी, आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आमचे आदले आमदार आदले मंत्री दिलीप परुळेकर, हांव तुमचे सगळ्यांचे आजच्या या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता। आज मुद्दम तुमकां हांगासर आपयल्या कारण एक बरी गोष्ट जाली की साळगांव मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमचे नेते दोन वेळार आमदार जाल्ले 2007-2012 गोयचे मंत्री म्हणूनय तांच्यांनी बऱ्या तरेन काम केलें। निवडणुकीच्या ह्या हातूंतल्यान आमी त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आमची जी केंद्रीय समिती आसा तांच्यांनी नवीन आमी एक उमेदवार जयेश साळगांवकर हांकां थंय उमेदवारी दिली आणि त्यामुळे बऱ्याचशा कडेन वेगवेगळी चर्चा वगैरे चालू आसताली, पण आमकां पूर्ण विश्वास आसलो की आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते जे सदोदीत पार्टी पासूनच व्हड जाले आणि हे सगळे करतना सुद्दां दोनदा ते आमदार जाले, मंत्री जाले, पण भारतीय जनता पार्टीक खंय तरी फारकत घेवप हे तांच्यांनी मनानूय तांच्यांनी विचार हाडलो ना। हे आज तांच्यांनी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी बरोबर निर्णय बरोबर उबे रावप अशें ठरयल्लें आसा आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी गोवा प्रदेश म्हणून हांव आज तांकां पक्षाचे स्टेटीचे उपाध्यक्ष म्हणून आज हांगा डिक्लेअर करता। तशेंच आमची स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ह्या कमिटीचे ते एक्झिक्युटीव म्हणजे आमी कन्व्हेनर आणि आमचे विनय तेंडुलकर हे कन्व्हेनर आसात, नरेंद्र सावयकर हे को कन्व्हेनर आणि त्याच्या पक्षे बरोबर बाकी एक आमी 13 लोकांची जी समिती आसा ह्या इलेक्शन स्टेट इलेक्शन मॅनेजमेंट कमिटीचे ते सदस्य आसले अशी हांव हांगासर घोशणा करता। हांव तांकांय धन्यवाद दिता कारण आज दोन तरेचे वेगवेगळे निर्णय, काल ज्या तरेन एक निर्णय जालो भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्या पोझिशनाचेर जेंच्यांनी काम केलें, पार्टीचे अध्यक्ष जाले, पार्टीचे महामंत्री जाले, पार्टीच्या सरकारा भितर मुख्यमंत्री जाले, हांच्यांनी त्यांच्या मतदारसंघा भितर एक उमेदवारी जातकच तेंच्यांनी घेतिल्लो निर्णय आणि आज साळगांव मतदारसंघा भितर आमचे दिलीप परुळेकर हांच्यांनी घेतिल्लो निर्णय हो खरोखरच पार्टी तेची नोंद घेतली आणि म्हाका एक बरें दिसता कारण तेंच्यांनी एक बरो निर्णय, कारण आमी हे सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते ज्या पार्टीन आमकां स्टेटस दिलो, नांव दिलें, व्हडलें केलें आणि निवडणूक म्हणजेच सर्वे सर्वा न्हय, कारण निवडणूक लढयली, आमदार जालो म्हणजेच पार्टी भितर एक वेगळें वैशिश्ट्य भितर तुका एक हे आसता अशें ना, जागो आसा अशें ना, पण एखाद्या कार्यकर्त्यान पार्टीचें जर काम केलें आसत जाल्यार तेणे आमदार न जाता, मंत्री न्हय जाता तितलो सन्मान राखपाची जबाबदारी पार्टी सदोदीत घेता आणि हेच्या पयलीं बरीचशी उदाहरणां आसा कारण भारतीय जनता पार्टी ही केवळ गोंयच्या पुरती ना, ह्या देशांतली नंबर 1 पार्टी आसा, ह्या जगातली नंबर 1 पार्टी आसा। आपल्या पॉलिटिकलाच्या हातूंतल्यान जर पळयली आसत जाल्यार लोकसभा आसत, राज्यसभा आसत, गोंयभर देशभरा भितर बरेच मॅक्झिमम विधानसभा आसत, ह्या सगळ्या राज्यां भितर भारतीय जनता पार्टी मोठ्या प्रमाणात सगळे कडेन राज्य करता आणि ऑर्गनायझेशनचो सेटअप जर पळयलो आसत जाल्यार ज्या पॉलिटिकल पार्टीचे ह्या जगा भितर मॅक्झिमम मेंबरशीप आशिल्ली ही भारतीय जनता पार्टी आणि आमकां स्वाभिमान आसा, अभिमान आसा ह्या पार्टीचे नेतृत्व आमचे नरेंद्र मोदीजी करतात, ज्यांचो एकच उद्देश आसा की हो देश फुडें वचचो, ह्या देशांतल्या नागरिकांक एक बऱ्या तरेचो सन्मान मेळचो, जगा भितर ही पार्टी ह्या भारत देशाच्या नागरिकांचो एक सन्मान मेळचो, हे ध्येय घेवन 24 तास काम करपी आमचे पंतप्रधान ह्या सामान्यांतल्या सामान्य नागरिकांपर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर काम करपी, सरकार करता आसतना एखादी जर योजना आसत जाल्यार ती सकयल्या सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक जाय, तेचें राहणें जें आसा तें उंचावपाक जाय, अशा तरेन काम करपी आमचे पंतप्रधान आमकां खूब हे आसा, स्वाभिमान आसा की आमी ह्या पार्टीचे मेंबर आसा आनी म्हाका खूब बरें दिसलें दिलीप परुळेकर बाब हांच्यांनी पार्टीचें काम करता आसतना बुथा वयल्यान आसत, मंडळाचे अध्यक्ष आसत, डिस्ट्रिक्ट आसत किंवा स्टेट आसत,
ऑर्गनायझेशनची सगळी कामां पळयता आसतना इलेक्टरल पॉलिटिक्सा भितर सुद्दां तेंच्यांनी आमदार जाले, स्वताचें कर्तृत्व सिद्ध केलें आणि ज्या वेळाचेर पार्टीक तांची गरज आसा म्हणजे बरोबर. कारण एखाद्याक ज्या वेळार आमदार आसता एखाद्याक दिसता की म्हाका उमेदवारी मेळपाक जाय, पण ती जर उमेदवारी दिली ना जाल्यार पार्टीच्या निर्णया बरोबर आपण आसा तो निर्णय आपण स्वागत करता. अशा पद्दतीचें ध्येय घेवन तांच्यांनी आज हें केल्ल्या व्हड मनान हांव तांचें अभिनंदन करता. आनी आमचे नेते देवेंद्रजी आसत, आमचे सिटी रवीजी आसत, हे खूब व्हडल्या राज्यांचे नेते आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचें एक काम आसा. भारतीय जनता पार्टी आपली सत्तेर येवं जाय म्हणून हांगा येवन काम करत आसात, कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करतात आनी ताका लागून अशे नेते ह्या भारतीय जनता पार्टी भितर आसात. हांव तांचें खरोखरच दिलीपाचें अभिनंदन करता. आनी तांच्यांनी जो हें घेतिल्लो हें आसा हांव तांकां आमचे देवेंद्रजी फडणवीस तांकां विनंती करता तांच्यांनी फुलां दिवन तांचो सन्मान करचो. मदीं येतो तुमी पण शुभेच्छा. तुमकां शुभेच्छा. जोरात कामाला लागा. आता लागणार आहे. चल थँक्यू धन्यवाद. नमस्कार. पत्रकार भाव आणि हांव पत्रकार भावांक नेवो असो कितें ना, फक्त पार्टीन थोडे कितें सोपस्कार केल्या आणि म्हाजेर एक मोठी जबाबदारी दिल्या की भारतीय जनता पक्ष गोवा प्रदेशची उपाध्यक्ष म्हणून आयज पर्यंत साळगांव मतदारसंघ आणि मंत्री जाल्लो तेन्ना गोंया राज्याची धुरा सांबाळली, पूण आयज पक्षाची पूर्ण राज्यान उपाध्यक्ष दिवन म्हाका जबाबदारी सांबाळपाची तेंच्यांनी जी जबाबदारी दिल्या. तुमच्या सगळ्या चॅनल पार्टनर जे आसात, चॅनल प्रेस भाव आहा, त्यांच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक गोमंतक्यांक सांगूंक सोदता की दिलीप परुळेकरा कडेन गेल्या 30 वर्साच्या कालावधीन जे कार्य केलां, आज म्हाका पक्षाची गरज आहा आनी पक्षाक म्हाजी गरज आसा. त्या खातीर आमी ह्या निर्णयार पावले. पक्षान तेन्ना सांगलें आमचे नेते जे आसा वरिश्ठ देवेंद्रजी फडणवीस हेंचे कडेन बैठक जावन तेंच्यांनी निर्णय घेतलो, ना दिलीप तुवें काम करपाकूच जाय, नाजाल्यार आमी वगी बसपाचें केल्लें, थारायल्लें की खंयच्याच पक्षाक काम करप ना. पूण तेंच्यांनी सांगितल्या नंतर, तेंच्यांनी योग्य दखल घेता म्हणून सांगल्या नंतर हांवें ह्या पक्षाची धुरा म्हाज्या कार्यकर्त्या बरोबर घेवन फुडें वचपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता की दिलीप परुळेकरा कडेन हे जे जबाबदारी दिल्या ती पार पडपाचो 100% प्रयत्न करतलो. हांव तुमकां आनी एक सांगता की ह्या गोंयच्या राजकारणात ह्या इलेक्शनाच्या टायमार जी धुमाकूळ चल्ल्या त्या धुमाकुळीन आमचे कडेन 2007 2012 सालान कार्यकर्ते येयल्ले आनी थोडे कार्यकर्ते म्हणटाले, तांकां कार्यकर्ते सुद्दां म्हणूंक कळना, कार्यकर्ते म्हणटाले. ते कोणाक काँग्रेसीक काम करताले, आपल्या जोझफाक काम करताले, आग्नेल फर्नांडिसाक काम करताले, तोमाजिनाक काम करताले. आनी निमाणे टायमार जेन्ना एक पक्षान निर्णय घेतलो की तिकेट दुसऱ्याक दिता म्हणून, हे कार्यकर्ते सगळे उठले आनी आपापली तोंडां घेवन जळीमळी गेले. कोण काँग्रेसीन गेले, कोण तरी टुगेदर फॉर सालिगांव म्हणून करतले. आनी म्हाका तांकां एकूच तुमच्या माध्यमांतसून प्रश्न विचारपाचो आसा, जे प्रामाणीकपणान जर भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावले जाल्यार तुमी तुमचो बटन कमळाचो दामतल्यात की काँग्रेसीचो दामतल्यात? हे आमचे कार्यकर्ते काय कितें?
म्हाका एक याद जाता जेन्ना शिवसेना BJP आनी मगो पक्षाची युती आसली आनी त्या युतीच्या टायमार आदरणीय आमी ताका हिंदू सम्राट बाळासाहेब ठाकरे म्हणटात तेंच्यांनी एक म्हापशा बोडगिनी मिटींग घेतलेली आनी थंय हे वाक्य वापरलेले. ते वाक्य अशें असलें की अरे बाबा आपल्याला निवडणूक एवढे वर्ष करतोय आता पण करायचे, तुम्ही तर कंप्लेन करायला लागलात, आपल्याकडे थोडे आहेत, थोडे गेलेत, थोडे राहिलेत, पण यावेळी तुम्हाला मी एकच सांगेन की जेवढे बगळे आहेत ते आमच्या बरोबर राहिले आणि जेवढे कावळे होते ना ते उडून गेले. त्याच पद्धतीन साळगांव मतदारसंघात जाल्लें आसा. जे कावळे असले आनी काव काव करताले आनी सत्ते खातीर डोमळे जे आसा पळय, जेन्ना 2007 सालान आनी 2012 सालान हांव आमदार आसलो आनी परत मंत्री आसलो आनी ह्या सत्ते खातीर जे चिकटलेले हे दोन आता पक्षाची बाजू येयल्ली, पक्षा खातीर आमची गरज आसली. जेन्ना पक्षाक गरज आसली पळय ते सगळे डोमळे आनी जे सगळे कावळे उडून गेले. धन्यवाद. त्या खातीर जर आयज कार्यकर्ते तेंच्यांनी हे पळयात, राती आमचे देवेंद्र साहेब आसा पळय, ह्या देवेंद्र साहेबान राती म्हाका आफोवन व्हरोन आमी ओग्गी बसल्या म्हणून राती मिटींग केली. आयज कोण प्रमुख कार्यकर्ते 4 आसा पळय तांकां आफयात आनी हांगा पक्षान हे निर्णय केला की तुका उपाध्यक्ष करचो म्हणून, कांय जबाबदारी दिवच्यो म्हणून, आनी हेज्या पलीकडे वचून सुद्दां आनीक कांय जबाबदारी आसतल्यो. त्योय जबाबदारी तेंच्यांनी म्हाका उतर दिल्लें आसा. त्योय जबाबदारी करपा खातीर जबाबदारी तर करतलोच, पूण साळगांव मतदारसंघान गेली 30 वर्सां काम करतना जें काम केलां आनी पक्षाक ल्हानाचो व्हड केला तें काम करतना ह्या इलेक्शनाक इरिस्पेक्टीव अजून जयेश साळगांवकारान म्हाका दिसता फॉर्म भरूना, फॉर्म भरतलो. इरिस्पेक्टीव कोणूय असलो, तूं सुद्दां जर असलो जाल्यार काम करप हें म्हाजें कर्तव्य आनी म्हाजे जे कार्यकर्ते आहा तेंचें काम आहा आनी तें आमी करतले. इतकें म्हाका दिसता पुरो. धन्यवाद. म्हाका एकूच काल खरें म्हटल्यार रडोंक येतालें जेन्ना पार्सेकरा सरा असले मनीस ह्या पक्षाक खतपणी घालून जे व्हडलो केलो, इंटरनल पॉलिटिक्स, तिकेट मेळप ना मेळप ही गोष्ट वेगळी, पण अशा मनशान हो पक्ष सोडून गेलो. कारणां कितें आसूं, मे बी म्हाजे विचार भिन्न आसतले, तेजे विचार भिन्न आसतले, पूण ते पक्ष सोडून गेले तेन्ना खूब वायट दिसलें. तेंचो निर्णय कितें आसूं ते वैयक्तीक तेंच्यांनी निर्णय घेतला तेंच्यांनी, पूण पार्सेकर सर गेल्या नंतर खूब मनाक वायट दिसलें. इतकेंच हांव सांगेन. सी आसा कशें की म्हाज्या बरोबर म्हाजे कार्यकर्ते आनी म्हाजी बायल सुद्दां खूब काम करता, बट शी इज नॉट केन्नाच इंटरेक्ट आमच्या प्रेसा बरोबर जायना. तिका खूब जाणांनी सांगलें की दिलीप रावना, दिलीप आमकां खबर आहा रावचो ना, दिलीप पक्षा बरोबर सदीत आसतलो, तेजी नाळ जोडलेली आसा. तेन्ना भाभी ह्या वेळार तुका एक बरो चान्स आसा, तूं काम इतकें करता, तुमी प्रेस बंधू जाणात, तेन्ना तूं रावपाक तयार जाताय काय ना. तेणी सांगलें पळोवया आमी कितें करपाचें आहा तो योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतले. तेन्ना हांवेनूय भायर एक सदमायल्लें आसा की आमी पक्षाचें काम 30 वर्सां केल्लें आसा. 30 वर्सां आमी वाया घाल्या, ही पेड्यार जाली, वाऱ्यार उडयली, हें करया नाका. आमी आमच्या पक्षा बरोबर पक्षा खातीर आमी योग्य काम करया आनी पक्षाक घेवन आमी फुडें वचया. थँक्यू. धन्यवाद.